तू पयलीं खूप वाचन करतालो, म्हाका खबर आसा. तू पुस्तकां खूप वाचतालो आनी तुवें वाचलां आसतलें, तुवें आयकलां आसतलें. मार्टीन लुथर किंग ह्या मनशाचें नांव आयकलां तुवें. व्हडलो पॉलिटिकल रिलिजियस लिडर जालो. तो म्हणटालो द ट्रॅजेडी ऑफ मॅनकायंड इज नॉट द ब्रुटॅलिटी ऑफ द बॅड बट द सायलन्स ऑफ द गूड इज व्हेरी सॅड म्हणून. म्हणजे कितें, वायट लोक वायट करीत आसतात रे, पूण बरे लोक कळ्ळें वग्गी बसतात. तेंच घातक वायट सामकें. म्हणून तुमी आज भरत्या तूं बऱ्या भुरग्यांक घेयात, तांकां बरे भाशेन शिकयात, तांकां राजकारणान पडूनी, बरे बरे कायदे करनी, सगळ्या लोकांचें जिवन सुदारता पळय तशें कितें तरी करनी, भ्रश्टाचार कमी करनी, सगळें आपोआप सुदारतलें. काका तुमकां अशें दिसता की हो बरो बदल घडटलो म्हूण? अमृत्या आगो फाटलें विसर गो. आपणे प्रयत्न करूंक जाय. आशावादी मनशान आसूंक जाय. आशावाद केन्नाच सोडूंक फावना. ते नक्की घडटलें म्हणजे पळय तूं, सामकें बरें घडटलें. तांकां येवनी राजकारणान. पयलें मगो अमृत्या, ह्या खातीर हांव तुका सांगतालो, काका कडेन गेले की ना विचार आयकले की जीव मरे ल्हव जाता काका. अरे मनशान प्रयत्न करूंक जाय, आशावाद धरूंक जाय, आपूण बरे तरेन वागूंक जाय, तर सगळे लोक आपोआप बरे जातले. म्हण सगळी सुदारणा जातली लोकांची. कळ्ळें की ना? म्हणून ह्या लोकशायेन कितें केलां पळय ताचेर तुमी विश्वास धरूंक जाय आनी जय लोकशाय म्हणूंक जाय. जय लोकशाय, जय लोकशाय. कळ्ळें? लोकशाय. दत्तू आप्पा खंय पावलो अजून? येता म्हणलें केन्ना? अरे कितें रे, कितलो वगत रे? अरे बोस्त्यांव खंय पावलो रे गोयना? आमकां पयलींच जाता वेळ. बोस्त्यांक मरे कितेंय काम सांग आनी ताणें तें केन्ना वेळार केल्लें केन्नाच ना रे बाबा. शी. आगो तो बसत्या खंय वयता पळय, थंय थंय तो गजर आनी व्हांवून चल्लो. मागीर ताका त्या वेळा काळाचें भानूच उरना. अरे तो मरे आगोस्तिनाचो भाव. मनशाक मरे आंगान शिस्त आसूंक जाय. शिस्त आसली न्हू जाल्यार मरे मनीस आपलें जिवन सुदारूंक शकता. गेलो थंय मुगरून रावप हाका कितें अर्थ आसा? थॉमस स्टीफन केंद्र आनी हेर संस्था एकठांय हाडटा, थंय बी वचूंक ना मरे बोस्त्यांव? आगो थंय बसत्यांक खाता कोण, कोण खायना, आनी ते आगोस्तिनाकूय कोण विचारिना. हें एक आनी आगो ते थॉमस स्टीफन केंद्र आनी कोंकणी सेंट झेवियर केंद्र आसा पळय ते एकठांय करपाक मगो आतां विरोध चल्ला. कळ्ळें? ते एकठांय जावपाक सोंपें ना तशें. तो प्रेमानंद लोटलेकार, साल्वादोर फेर्नांडीस, मागीर तुजो तो तोमाजीन कार्दोस, ते सक्षम आसात ते पळोवपाक. आगोस्तिनाक कोण विचारतात थंय? अरे आगोस्तीन जाला आम्याचो ताळो. वचत थंय आसा. खंय चळवळ जावं, भाशणां करपाक फुडें. काल मरे ताका दोत्तू आप्पान बरोच जेरीमेत दिलो. तुमगेर येयल्लो तो काल? अरे काल म्हाका फोन केला आनी हो विचारता, दोत्तू आप्पा तूं फेस्टिवल ऑफ आयडियाक वतलो? हांवें म्हणलें कित्याक रे? ना आपुणूय तुमचे बरोबर येवंक सोदता. अरे पोरू हाका हांव घेवन गेल्लो. हो मरे थंय कला अकॅडमींत बसला. फेस्टिवल ऑफ आयडियाज तो भाशण लेक्चर सिरीज चालू आहा. हो फुतू 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 कोणा कडेन तरी मोबायलार उलयता. आनी मागीर कितें केलां रे, क्वेश्चन आवर सुरू जालो पळय तेन्ना मरे हो उठला आनी रघुनाथ माशेलकाराक प्रश्न विचारूंक सोदता. हांवें सोमतो जांगडेक काडलो चिमटो आनी बसयलो. प्रसाद लोलयेकारान म्हाका स्टेजी वयल्यान दोळ्यांनी अशें केलें म्हणजे तुवें बरें केलें म्हणून. मागीर तुवें कितें सांगलें ताका? हांवें आयडिया केली. हांव म्हणलें बाबा त्या फेस्टिवल आयडियाक वचपाचो ना, तेन्ना तुवें म्हाजे बरोबर येवपाचो विचार करूं नाका. जेणे मरे कांय पळयलें ना तेणें पळयलें कालू, आनी ते खंयच्या मडकेत घालू अशें कांय जाणांचें जाला. खुबशे जाणांक मरे अशेंच दिसता. पयर आमी काकागेर गेल्लीं न्ही, काकाय आमकां हेंच सांगतालो. हां मागीर काकान कितें सांगलें तर? काका सांगता पळय तें खरें. हांगा गोंयान मरे मनीसपण शेणला म्हणून मरे तो खंती जाला. कितें दुर्दशा जाल्या काय म्हणटा गोंयची. तो सांगी म्हाका मंत्री आनी आमदार पळय आसा तांच्यांनी सेवा भावेन जर काम करीत तरी गोंय अजून सुदारूं येता म्हणून. पळय आयलो बसत्याव. अरे बसत्या खंय तूं? दत्तो अप्पा सॉरी हां, येवपा वेळ जालो. अरे. आयकोन तरी घे रे. अरे म्हाका वाटेक रावचो पडलो मातसो. अरे खंय उजो पेटला? उजो पालोवपी दळान आपलो फोर्स वाडयला. दिवचल आनी पर्वरी आनीकूय केंद्रां उबारतात खंय ते. डायरेक्टर मेननान सांगलां तो दिल्लीक गेल्लो पळय पयर. पूण म्हाका एक सांग, तूं खंय गेल्लो उजो पालोवपाक? अरे गोंयना आख्ख्या गोंयान मरे उजो पेटला. दोत्तू अप्पा बोगले हांव ते पेपर घेवन हिंगा येतालो. ते तारी वाड्या वयले सावकार? गोंयना ही मरे सिरियस गजाल. आयकोन घे रे. थिंगा एक बायल मरे रडटाली. मागीर तूं कितें तिका मदत करूंक रावलो? समाज सेवा करूंक रावलो दिसता. मागीर मरे कित जालें सांगतात. आयकात तरी. कित जालें जाण मरे?
अबे असं होत आणि तसं होत. चोर 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 धाव 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 धाव. पारे धावा रे. अहो माझे मंगळसूत्र चोरले. धावा रे कोणतरी धावा रे. अगो किती झालं गो झाला किती गो सांग मगो. तो भामटा आयलो आणि त्या बांधसाले घर विचारपाक लागलो आणि अकस्मात माझं मंगळसूत्र तिने फारावून व्हेलो. किती तुझे मंगळसूत्र चोरले. माझ्या गळ्याक पळय केदो व्हडलो घावो जाला तो. अगो तू नाव सांगपाचें नको ताका. तू लोकांक तुका खबर ना गोंयांत कितकें घडटा तें. हांगा चोर सगळे बोल्ल्यात मगो सगळे वतात थंय चोर भोंवतात मगो. तुका खबर ना तर आनी तू ताका नांव सांगता तू चोर लोक दोड न्हू मगो हे. आता म्हाका खंय खबर तो भामटो आनी फोटी आनी चोर म्हणून. हांवें ताका सादेपणान वाट दाखयली. बायलांक कसली राखण ना जाल्या ह्या राज्यांत. अवय गे मान दुखता गे म्हाजी. यो बस ते बॅग घे यो. या पुलीस स्टेशनार यो आनी दोतोरागेर वता तुका यो बस. चोर मेळटा पळोवया. येस गेला गो. असो गेला तो. तो दोत्तो अप्पा मागीर हांव त्या बायलेक घेवन मरे पुलिशेन गेलो. पुलिशेन कंप्लेन बरयली आनी मागीर तिका मरे दोतोरागेर व्हरून दाखयली. कोणागेर रे दोतोर फट्टेगेर येयली. आं बरें केलें तुवें आं. गोंयांत मरे आतां बायलांक कसलीच सुरक्षा उरूंक ना. वायट गजाली मरे पयलीं गोंयांत पावतात. जगार आसा ते गांवांत आनी गांवांत आसा ते घरांत. असल्यो मरे सद्दां नाका आसलेल्यो गजाली सद्दां चालू आसता. आनी कितें जालें तर अशें सदांच जायत आसा. आरे पयर एक मडगांवां गजाल घडली. एक खंय जाणटेली रस्तो उपपाक कोताली. इतल्यान एका तरणाट्यान खंय तिका रस्तो उपूंक मदत केली आनी रस्तो खंय उपून जातकूच तिच्या हातांतली खंय पाटली काडली आनी फुज्जो काडल्यो. अशें हय जाण मगो अमृत्या गोंयान मगो आतां आमच्या फोंडान वचपाचें आहा. फोंडान अरे कोणाक दोश दिवचो कांयच कळना. कोणाकूच भंय भीती म्हणटा ती ना कायद्याची. कायदे आसा हजार कडक कायदे आसात पूण त्याची मरे अंमलबजावणी जायना. बरें पोटाचो प्रश्न आसा. नोकऱ्यांचो प्रश्न आसा. तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटात. नोकऱ्यो मेळना जाल्यार व्हडे ते जगतले कशे. हा अरे मनशाक जगपाक मरे पयसो जाय. म्हारगाय वाडल्या कितली. नोकऱ्यो उपलब्ध ना. मागीर कितें करतले. हा गॅस सिलिंडराक पेटला उजो. खावप कितें रे. आतकड्यांकूय पेटला उजो मरे भितर. हांव चोरयांचें समर्थन करिना. चोरयो हें वायटूच. हांव समस्यांच्या मुळा कडेन वता पळय रे आनी हें चिंतता सगळ्यांना तेन्ना तकली सारकी जोंत जाता कळ्ळें. पूण कितें करतलो. सरकाराक कोणाचें पडलेलें ना. दोश ना कुणाचा. पराधीन आहे जग हे पुत्र मानवाचा. दोष ना कुणाचा. दत्तू अप्पाचो आवाज मात आकांत हा. मागीर तू त्या कितें टीव्ही चॅनलाचेर रियलिटी शो म्हणटाय. दोत्तू अप्पान नाटकाची स्टेज गाजयल्या. संगीत नाटकां. आतांच्या भुरग्यांक कितें खबर आसा रे. बरोबर तुज्या. ते कला अकादमीच्या कॅन्टिनान फायली घेवन बसतात आनी स्वताक नाटकांतलो श्रीराम लागू समजतात. आगो ते कितें आसूं. ते भुरगे आसा पळय हालींचे ते थोडे म्हाजेर विश्वास दवरतात. पयर मतदार दीस आशिल्लो तर म्हाका तेंच्यांनी मरे एका स्कुलान चीफ गेस्ट म्हण आपयलो. थंय वचून म्हाजे थोडे विचार मांडले. भुरगीं मरे आजची आयकून घेवंक तयार आसता पूण तांकां गायडन्स जाय. बरे विचार दिवंक जाय. भुरग्यांक दोश दिवंक जायना. कितें रे तांचो कांय गुन्यांव नासता. दोश ना कुणाचा. आतां वायन महोत्सव आयले कळ्ळें. चीफ मिनिस्टर उक्तावण करता वायन महोत्सवाचे कळ्ळें. कित्याक पयसो येतलो सरकाराक. पर्यटन वाडटलें. दोश ना कुणाचा. दत्तू अप्पा तुवें त्या तरणाट्या मतदारांक मागीर कितें सांगलें रे. गोंयना हो कितें दोत्तू अप्पाची मुलाखत बी घेता काय कितें रे. हागो आयज काल सगळेच आपणाक शाणे समजपाक लागल्यात. दोश ना कुणाचा. हांवें मरे तरणाट्याक लेक्चर दिलें. पॉलिटिक्साचें तांकां म्हत्व सांगलें. हे पॉलिटिक्स आसा पळय राजकारण ते मरे आमकां मटेरियल प्रोग्रेस करपाक मदत करता. राजकारणी असतात पळय ते निर्णय घेतात. धोरणां पॉलिसी ते थारायतात आनी मागीर ते इम्प्लिमेंट करून मरे आमच्या समाजाची सोसायटीची मरे सुदारणा जाता कळ्ळें. तांकां हांवें सांगलें लोकशाय जर घटमूट करपाक जाय बळिश्ट करपाक जाय जाल्यार प्रत्येकान मतदान करपाक जाय. बरो उमेदवार वायट उमेदवार हाचे मदलो फरक समजून मतदान करात अशें तांकां समजयलें कळ्ळें. तांकां तें कळ्ळां. निरोगी लोकशाय तरणाट्यांनी उखलून धरपाक लोकशायेंत वांटो घेयात. इलेक्शनांत उबे रावात अशें सांगलें तांकां कळ्ळें मरे. बेठेत हांगा थंय रावून फेसबुकाचेर लोकांक नांवां दवरूं नाका म्हूण सांगलें तांकां कळ्ळें मरे. नाजाल्यार त्यो तश्योच खबरो
फक्त बाकीच्या फेसबुकार नांवां दवरून कितें फायदो, आपुणूय कितें तरी करूंक जाय अशें सांगलें तांकां. वा 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 वा. अरे बाबा गोयना बसत्या अमृता ताळयो कितें मारता गो कपळाक, हा? तांचेर बरे विचार जावपाक जाय, संस्कार जावपाक जाय अशें सांगलें तांकां. ह्या वायन महोत्सवांतली बियर न्हू, ती वखदां न्हू, कळ्ळें मरे. शे सगळ्याक पडल्या खावटे. दत्तू अप्पा दोश न न न. अरे बोसत्या, तू आणि ती मराठी उलोव नाका पुता. दत्तू आप्पा, खावटे म्हटल्यार खावटे. काकोड्या साळावलीच्या कालव्याक परत खावटे पडला खंय मरे, खरी खबर ही? गोयना सगळीच मरे लागले वाट. अरे शेतात खंय उदका पुरवण ना. दक्षिण गोंयांतले शेतकार मरे भियेल्यात, काचाबूल जाल्यात. 30 लाख रुपयाचो खंय मरे लुकसाण जावपाचो अदमास काडला. कळ्ळें तुका? घुम्म करून कितें तरी खंय कालव्या कडेन आवाज जालो, कळ्ळें? धांवून लोक वचून पळयता जाल्यार खंय मरे बारीक बारीक खावटे पडल्यात आनी उदक सगळें व्हांवता भायर. तो इंजिनियर खंय कितें सांगता जाणा मरे, हुंदरांनी आनी कोळ हुंदरांनी जनावरांनी खंय मदीं मदीं खंय तरी पोखलना म्हणून खंय मरे हे खावटे पडल्यात कालव्याक. अशें? हय. अरे 2 पांयाचे जनावरां आहा पळय हुंदीर आनी आमचे गोंयान ते मरे पोखरतात, कळ्ळें? कालवे बांदतना धानगडी केल्या पळय कितें ते कोणाक कांय खबर ना. आम आदमी मरे भड्डून वता. पळोवन येता रे बाबा, दोश ना कुणाचा. दत्तू अप्पा, ओपिनियन पोला लागून कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या ती कसली आणि त्याचो दोष कोणा? अरे फादर आणि मदर ऑफ ओपिनियन पोल हो इतिहास बरोवपाची कुय मदेंत कोणाक मारली कांय कळना. कितेंय तरी मरे उस्तून काडप आनी मागीर बरें करूंक जमना पळय तेन्ना मागीर वाद घालप. आयकात, हांव ह्या संदर्भान मरे उदय भेंब्रे कडेन उलयलां. उदय भेंब्रेन ओपिनियन पोलान खूब वावर केला. ताणें कितें केलां, सगळ्या भौशीक यत्नाक मरे क्रेडीट दिलां. ताजें कितें म्हणणें आसा की आवय आनी बापूय ही दोनूय पदां एकट्याकूच कित्याक? तो कितें म्हणटा, एकाच मनशाक पाय आनी माय कित्याक? सगळ्या लोकांनी मतदान केलां. लोकांच्या मतदानाक लागून हे ओपिनियन पोल यशस्वी जाले म्हणटकूच त्याचे क्रेडीट तो सगळ्यांक दिवंक जाय म्हणटा. एकट्याक दिले जाल्यार कशें काय म्हणटा तो, कळ्ळें? म्हणटकूच सगळ्यांक दिले जाल्यार कितें जातलें, सगळ्याचे पुतळे उबारूंक शक्य आहा? पयलींच गोंयान जागो ना. आयक गो अमृत्या, फकत मुगो चिकाना जाल्ल्यान. चिकना? अरे बाबा गोंयना चिकाना फकाणां करूं नाका रे. चिकाना ना रे, चिकाना 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 म्हणजे मस्करी, कळ्ळें? नाटकां आनी तियात्र नाका आशिल्ले वाद उकळून मरे मडी उस्तुपाची संवय जाल्या हांगा लोकांक, कळ्ळें तुका? ह्या दत्तू अप्पान मरे अख्ख्या भारतान असलो ओपिनियन पोल आनीक दुसऱ्या राज्यान जाल्लो केन्ना आयकूंक ना. जाला काय ना म्हाका खबर ना, पूण गोंयान जाला हें हांव जाणा. गोंय मरे महाराष्ट्रांत विलीन जालें ना, वेगळें उरलें. महाराष्ट्रान गेलें ना तें गेलें ना, पोर्तुगालानूय विलीन जालें ना, कळ्ळें? लिस्बनाक रे. हां, पूण अजुनूय मरे थोड्या हांगाच्या लोकांक थंयचो पुळको. हय हय हां, हें सारकें. गोंय हें वेगळें राज्य आसचें मरे हाचें मूळ मरे ओपिनियन पोल, कळ्ळें? त्या वेळार लोकांनी हो निर्णय जालो म्हणून आमचें गोंय वेगळें उरलें. पूण सरकाराक अजून बुद्द येना. ओपिनियन पोलाचो दीस हो गोंय अस्मिताय दीस अशें सरकार अजून मानिना. हाचें कारण कितें? जावं कितें? सरकाराक वानसात ना. लोकशायेंत मरे एकूच गजाल, कदेल सांबाळप. बायलांच्या मंगळसुत्राच्या कोणाक पडला, भुरग्यांच्या परीक्षेचे आनी नोकऱ्यांच्या कोणाक पडला, समाजाच्या कोणाक पडला? आपली कदेल सुरक्षीत दवरप. मतदारांक मरे पालिश मारत, मतां सुगूर, कळ्ळें? हातून मरे आनी कांय चिंतपाचें ना. दोश ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती, तांचे घट्टण जावं. हीच खरी लोकशाही. दोष ना कुणाचा, दोष ना कुणाचा.